एनजीपीडीएचो आदलो अध्यक्ष मायकल लोबोआड काँग्रेसीच्या जोसेफ सिकेरान कंप्लेन केल्ली. इलेक्शन ऑफिसरान मायकल लोबोआड ऑब्जेक्शन भायर मारलें. मायकल सांगूंक सोदता की आपूण अजुनूय पीडीएचो चेअरमॅन आहा म्हणून. पळय जाल्यार आयज आमकां एप्लिकेशन तेजें मेवलें दॅट ही हॅज ऑलरेडी रिजायन फ्रॉम चेअरमॅनशीप ऑफ एनजीपीडीए. रायट, ही इज नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट एज अ चेअरमॅन ऑफ एनजीपीडीए. आयज हे आमकां कळून येयलां आनी म्हाजे कडेन ती रेजिग्नेशन लेटर आसा. लोकांक सांगूंक भोंवता तो आतां तेंची कामां करतलो म्हणून घरा रेग्युलरायज करतलो कितें, ताका कसलोच आदी पावर नासलो आनी आतां ना आनी हे फुडें आसचो ना पावर. कोण तरी हायकोर्टाचो लॉयर न्ही, येयलो ऑपोजीट पार्टीचे हितूनसून, दॅट इज काँग्रेस पार्टी, उबे जोसेफ रॉबर्ट सिक्वेरा इज कॉन्टेस्टिंग. तेणें हायकोर्टाचो लॉयर हाडलो आनी म्हाज्या नॉमिनेशनाचेर ऑब्जेक्शन फायल केलें. आनी ऑब्जेक्शनाचेर खूब गजाली घातल्यो तेणें. द चेअरमॅन ऑफ द ऑथॉरिटी इज इन्वॉल्वड इन डिसिजन मेकिंग आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन, लँड यूज प्लॅन इन कलांगूट एंड कांदोलीम एंड आरपोरा एंड कंस्ट्रक्शन प्लॅन आर अप्रूव्ड बाय दिस ऑथॉरिटी. ही पयले फावट कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दॅट इज कांदोलीम, शिंकेरीम, कलांगूट आनी बागा आनी आरपोरा एरियान ही जेन्ना एरिया प्लॅनिंग एरियाच्या अंडर येयली, नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर, आमी ही एरिया प्लॅन करपाचें डिसिजन घेतलें. हितून लोकांची घरां आदीसून जी प्लॅनार आसली आनी तेणी एक्सटेंड करून बांदली, वा कोणें मोडून नये बांदले ग्राउंड प्लस 1 वा ग्राउंड प्लस 2 आपले ओन प्रॉपर्टीन, ती आमी प्लॅनाचेर दाखोवपाचें डिसिजन घेतलेलें. एज अ चेअरमॅन ऑफ नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आय हॅव रिजायन्ड लॉंग बॅक. मडगांवां बीजेपीचो उमेदवार शर्मत रायतुरकारा आड जयेश नायकान गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टाची कंप्लेन केल्ली म्हूण सकाळीं बोवाळ जाल्लो. शर्मत म्हणटा तसलें कांयच ना, तर दिगंबर कामतीच्या उमेदवारी अर्जाच्यो गजाली सांगता. We only mentioned some discrepancies in his form, but we did not demand for disqualification. We only showed them that there are mistakes, typography, some mistakes and false information in his form also, but we did not demand for disqualification. तुमचे बी कोणी कितें घातला? No. Kinds of objection. No objection. Before they were raised. No objection. Okay. No objection. No objection. No objection. It's not a question of whether somebody gets disqualified or not. We only wanted to know कि मनीस voting पण उलयता. See, there is a clause says I was not allotted any government accommodation within the last 10 years. Entire Goa knows that the person was the chief minister of Goa from 2012. From 2012 till 2007 to 2012 for a period of 5 years, and during which time he was in possession of Mahalakshmi Bungalow, which is the CM's bungalow. So it clearly says it is a false information provided by the same candidate. Such type of false informations being given in the affidavit is a very wrong practice. आणि लोकां कडेन फटींगपणां, हरशीं फटींगपणां करता ती वेगळी. एफिडाविटान स्वेर करून फटींगपणां करप इज व्हेरी बॅड. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारा आड मोगोच्या श्रीधर मांद्रेकारान मांद्र्या ऑब्जेक्शन घाल्ले. ते रिटर्निंग ऑफिसरान क्लियर करून भायर मारले. 20, 21 आनी 22 तारखेक डेप्युटी इलेक्शन कमिशनर गोंयचो इन्चार्ज उमेश सिन्हा, डायरेक्टर निखिल कुमार, सेक्रेटरी इन्चार्ज सुदीप मुखर्जी, डीजी एक्सपेंडिचर दिलीप शर्मा गोंयान इलेक्शन तयारेचो रिव्ह्यू घेवंक मिटींग घेतले. तशेंच 21 आनी 22 तारखेक चीफ इलेक्शन कमिशनर आनी 2 इलेक्शन कमिशनर, कलेक्टर्स, इलेक्शन ऑथॉरिटी, पुलीस आनी चीफ सेक्रेटरी, फायनान्स आनी डीजीपी बरोबर रिव्ह्यू मिटींग घेतले. राजकीय पक्षा बरोबर तांचे इलेक्शन वेवस्थेचेर उलोवप जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.